आडवेळ्या पावसान गोयच्या चडशा शेतकारांचेर हावळ आयल्या। मोर्जी वाठारांत लेगीत अशीच एक घडणूक मुखार आयिल्ली पळोवपाक मेळटा। मोर्जेच्या शेतकारांनी कष्ट करून भात रोयिल्लें खरें, पूण घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून लुवपाच्या वेळारच शेत कुसून आडवे पडिल्ल्यान मोर्जेच्या बळीराजांनी दुख्ख उक्तायलां। पळयात। नुकसान खूप झाला, भरपाई खूप झाला ती सगळं आमचा गेला तर तू काहीतरी आमची भरपाई करची तुझी तर खूप तसा आमकां कमीत 17 ते 18 खणी भात जाता। 17 गणी अशें केन्ना जाल्लें लुकसाण बी? आमकां केन्ना नुकसान जालें, फर्स्ट टायम नुकसान जाल्लें। आमचें येवना अजून, मशीन येयला पण ते अजून मळूना आमची मशीन। हे गरीब लोक कितें करतात, ताका आधार ना, तेंच्या घेवन बावडे लोकांचे ते ओपता, ताका सरकारान तांकां तेंच्यांनी आधार करचो। सारे बिरे येता, तुम्ही स्कीम केल्यात कित्याक येता? हे तर आमचे नॅचरल, हे पोटा खातीर करता म्हणून आयज आमचे अशें उरलें। ही जे पळय लुकसाण जाल्या, पयलेच सांगता विनंती आसा, लुकसाण जाल्या आमी सदांच बॉम्ब मारच्यो ना। तुमकां गोंयान आयज निवडून हाडल्या की तुमी आमचें आयकोंक जाय, आमी तुमचें आयकोंक जाय। मनीस जाले एग्रीकल्चरचे येवन शेतां पळोवन गेल्या की खरें तांकां लुकसाण जालां वो ना तें, आनी तुमी सांगता तांकां बाबा हे लुकसाण जालां ना तें तुमी रिपोर्ट केल्यात रे सरकाराक, व्हिडिओ काडून येल्यात, खंयच्या गांवांनी तुमी रिपोर्ट काडल्या, पेपरार तुमी डिक्लेअर केलें तें करूंक ना। म्हाका एक सांगता बावड्यांनी कितें करचें तें तुमीच सांगा म्हाका। हे हालत पळया रे, ही हालत पळया रे। ही देवान पोटाक ही मरे भुकेल्याक जेवण दिलां, तांदळ्याक उदक केलां, म्हळ्यार आयज जेवणाची तुमी आयज परिस्थिती पळयार कितें करून सोडल्यात ती। लवकरच तुमकां एकूच विनंती आसा तुमच्या सरकारा कडेन, आनी हे मोर्चेचे सगळ्यांक शेतकरी जे एग्रीकल्चर आसा सगळे रस्त्यार येवन जर आमी आवाज करचो, आवाज जर करिना, मोन्या भाशेन रावलो जाल्यार तो मोन्याक फायदो पडटलो। पावस पडलो आणि सगळे हे गेले, बुडान गेले, बरे शेत जावन येयल्ले, म्हटले आतां ते लुवपाच्या टायमार सगळे कुसावन गेले पावसान पडले। आनी अशें कितें सादारण कितले तुवपा आसला? हांव उगता दाकुडवाचे बी, आनी ह्या वर्साचे आतां उकलेले कितेंच ना भितर, सारखे सगळेच गेले, कांयच ना, काय पुसले पुसले सगळे। मशीन सुद्दां येवंक ना आनी पावंक ना अजून, आणि मशीन घालचे सारखे लुवपा सारखे भितर कांयच ना, सगळेच गेले, सगळेच कुसान गेले, सगळेच कुसावन गेले। तर कितें तरी सरकारान आमचेर कितें तरी पळोवपाचें आनी ते लक्ष घालपाचें। कितले सादारण कितले तूं शेत करता? 20 खाणी। आनी लुकसाण सादारण कितले जाली तुजे? 25-30 हजार लुकसाण जाली। हां, का तूं दुसरे कोणाचे करी शेत? हांव दुसऱ्याचे करता, माझेच ना अशें दुसऱ्याचे आनी खंडाक करता। आनी हे डिपार्टमेंट जे पळोवन गेले? हय, येवन गेले ते। कितें सांगले? तेंच्यान सांगले 114 लाया आनी कुशी कार्डाची झेरॉक्स लाया। आतां तुका भाटकाराचे लावपाचे लागले तशें नासतलें म्हाजें भाटकाराचें, म्हणजे तुजें लुकसाण आतां गावचें ना, तेंच्यांनी सरसकट दिवपाचें म्हणटा तो। हय, सरसकट।